restaurant license they are conducting this club business Asagaon Rumba club म्हणून तेणी घेतलं लायसन्स दिल्ले म्हणून it's so club policy should come. It will make everything transparent for the locals to know whether it's a club or whether speaker sir आमचे शापोरा जेटी हा आणि तिसोर कितले fishermen हा जेंचे कडेन धाकटी धाकटी व्होडी हा आणि बोट्स आहा पहिले 40 आसलेले now they have come down to 13 because of that sandbar. As soon as possible तांकां वरांची वरां तिसोर रावंक पडटा. It becomes so inconvenient for our local fishermen. ते तेंचे pot. So I would request you at least now after the rains to please dredge. वर्सां जाली तिसोर dredge जावंक ना. So please speaker sir, and thank you very much. Krishna Salkar. Speaker sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, I'll be very brief in my demands. And Minister Angasa, as there are 2 district courts, we all know that. And there is a demand for an additional district court in Vasco, which is going to take care of the whole Murugao Taluka. This demand has gone from the Vasco Advocates Association also. म्हणजे वास्कोकारांक नाल्यार मुरगांवच्या लोकांक every time an appeal has to be filed or anything has to be done, they have to go to मारगांव. सगळ्या लिटिगंट्सांकूय त्रास, एडवोकेट्सांकूय त्रास. वी फील आमी मारगांव इज व्हेरी क्लोज, पण तरी पूण इट इज टू अर्द वर 1 वराची वाट, सो हाफ डे वता. सो एडवोकेट्स एसोसिएशन हॅज ऑल्सो गिवन यू ऑल एन रिप्रेझेंटेटिव्ह कोर्ट करचो म्हणून. आनी देर इज स्पेस इन दीस वास्को कोर्ट, देर इज स्पेस इन दीस वास्को कोर्ट. आनी I think so one bench of this district court Magaista we demand in Vasco, which is the need of the hour. आमी लागी म्हणटात पण एका साधारण मनशाक if he has to file an appeal ताजो आज फुल दीस वता. एक काम करपी कोणी आसलो नाल्यार who is employed somewhere, it becomes very difficult for him. So if it happens in Vasco, म्हाका दिसता मुरगांव तालुक्यांतल्या लोकांक will be very easy to file their any कितें appeals बी आसलो जाल्यार. The sub registrar office in Vasco, which the minister will agree, is very cramped. It is in a very small space. And it's small space asल्या कारणान it is trouble for everybody. Everybody in the sense तो staff भितर आशिल्लो पळय तो cramped आसा. फाल्यां एक आदोगाद एक कसली to either stand because there is no sitting arrangement in that this thing. So everything, कोणी litigant गेलो नाल्यार कोणी गेलो, civil registrar गेलो, they have to wait outside. And it is so cramped. It is not even a 2-bedroom flat, I think so. So they itle tumi services dita, you all are giving good services and your staff is also giving good services, but the atmosphere there is very bad. There is no power backup. Ek suppose power geli, there are no, there is kite copy jayala, you don't get any copy, you are called the next day, and then again the thing goes on and on. So maka dista ki ek tar power backup, just now minister was telling me that it is being given to jail. So jail should be instructed to put a power backup so that consumer are not harassed. थंय लोकांक जागो म्हणजे एडवोकेट्स एंड पीपल तांच्या खातीर खंय तरी जागो करपाक जाय तुमी बसपा खातीर. यू कॅनॉट वेट इन द लायन फॉर hours together to get your salaried or anything, any work to be done. So sitting arrangement जावपाक. एक senior citizen थंय वचत जाल्यार ताका सपोज एक he has to use the washroom, there is no washroom. So he has to go out somewhere, ताजे मरे ताजो chance गेलो जाल्यार again he has to go. So all these things are very small things which needs to be addressed. And if these are addressed at the right forum, म्हाका दिसता that it can be streamlined. Speaker sir, one more thing I have to add, even when एक कोणी लग्न जावपा वता न्ही, बरो उमेदीन वता, न्हवरो आनी बायल ताजी फॅमिली बरो उमेदीन वता, आज आपलें रजिस्ट्रेशन जावपा आसा, लग्न जावपा आसा. And there is no place to sit. बायलेक बसयता जाल्यार न्हवरो उबो, न्हवरो बसयता जाल्यार बायलेक उबी, and it is like a chaos there. मागीर ताका एक ते सायडीन एक खुर्ची हाडून दिता. It looks very bad. And since your sub-register department is giving much revenue to the government, government इतलो revenue दिता आसतना तांकां तितल्यो दिसता गरजेच्यो आसा. And honorable minister is experienced and he knows what needs to be done, where it needs to be done. And as through CSR also, if you cannot do all the things, so through CSR we can ask somebody to just help us out.
So that is one part which needs to be done. And if these two things are done, I think so the staff also will work in a very nice environment. आता ते सगळे क्रॅम्प बोलते स्टाफूय बेजारता आणि नाका आसतना एक एकदां तापताय बी सो दॅट वील सॉल्व द मेजर ऑफ द ए सी थंय ना आतां तरी थंडेन बरें आसा बट गरमेन you cannot go inside, which you will be aware. When is LDD sign करपा, you cannot go aware. So I think so one AC or two ACs थंय घालप हे गरजेचें आसा. Speaking on environment, sir, environment is a very vast topic. हांव दोनूच गोश्टी आमकां वास्कोक लागता त्यो उलयता. One is खारीवाडा beach. I have spoken to tourism minister also, and this beach known to have medicinal properties, and it has still has. आणि थंय लोक आपल्या फॅमिलींक घेवन थंय न्हाताले आनी खुबशीं दुयेंसां आसतालीं ती वतालीं अशें आमी आयकल्या. इवन वी हॅव गॉन देर एंड तो बीच आज इज अ व्हेरी बॅड शेप, व्हेरी म्हणजे व्हेरी बॅड शेप. आनी आमकां लज जाता. गोवा इज अ टुरिस्टीक स्टेट. गोंयान ट्युरिस्ट येता. कोण तरी एक यूट्यूबर, मे बी ही इज अ पेड वन, ही कम्स वेअर अँड डज ऑल द विडियोज अँड ट्रायज टू स्पॉयल गोवाज नेम इन इंडिया अँड एब्रॉड ऑल्सो. आनी तातूंत आमकां टुरिजमान पसून मार बसता. पूण थंय इतलें प्लास्टीक बी जालां. इट इज नॉट ओन्ली हॅम्परींग द एनवायरमेंट, कॉजिंग इकोलॉजिकल डॅमेज, पूण मरीन लायफ इज ऑल्सो गेटींग हॅम्पर्ड देर. आनी पयरूच एक स्टडी आयल्या एंड वीच इज सेईंग दॅट नाव द सी लेवल बिकॉज ऑफ ऑल दीस क्लायमॅटीक चेंजीस इज गोईंग टू रायज. अँड दीस खारीवाडा बीच इज द ओन्ली नॅचरल बॅरियर. म्हणजे आमकां वास्को खातीर इज द ओन्ली नॅचरल बॅरियर. सो म्हाका दिसता दीस हॅज टू बी प्रोटेक्टेड. एनवायरमेंट मिनिस्टराक एक म्हजी विनंती की एकदां आमी सर तुमी या वास्को, आय वील जस्ट शो यू अराउंड वॉट इज हॅपनिंग देर. अँड थ्रू CSR वी आर ऑल्सो ट्रायंग टू क्लीन अप दॅट बीच बिकॉज आमकांय त्रास जाता पळोवपाक. ते थंयचे रावपी आसा तांकांय त्रास जाता. सो वी कॅन कॉल एवरीबडी, तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवन तुमी बाबा घाण करचें न्ही. अँड वी आर ट्रायंग आवर बीट टू restore and restitute बायणा आमचो खारीवाडा बीच, which is much needed, sir. कित्याक after seeing all these reports and all, and today we know that climatic changes इतल्यो fast change जाता. And आत्ता वत म्हणल्यार आत्ता पावस आसा. टुडे yesterday there was no rain, so and it was म्हणजे सामके गरमी येताली काल, आनी ताज्या खातीर हांवें जेट पॅचर मागयलो. आज पयले गोग्यांनी पावस, फूल गोग्यांनी पावस. सो दीस क्लायमॅटीक चेंजीस आमकां वी कॅनॉट प्रेडिक्ट फॉर शुअर वॉट्स गोईंग टू हॅपन. बीच अँड रेस्टोरींग इट्स टू इट्स ओरिजिनल ग्लोरी, म्हाका दिसता हें करपाची गरज आसा. लास्ट पॉयंट स्पिकर सर, आमच्या मुरगांव तालुक्यान आमकां पोर्ट लागता, वीच इज एन एंट्री पॉयंट टू माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी देर ड्युरींग विंडी जेन्ना आमचो वारो चड आसता तेन्ना एक एकदां पोल्युशन भायर येवपाक शकता. सो प्लांटींग म्हणजे आमी वी हॅव सीन दॅट खंयचे मायनींग एरियेन बी हांगा पळयला की लांब ती झाडां जाता पळय वीच ग्रो स्ट्रेट. सो दॅट दीस MPA or GSW or whoever is dealing in the port should be told that at the periphery सगळ्या कडेन these long trees has to be planted म्हणून कंपल्सरिली. म्हणजे एटलिस्ट सपोज फाल्यां एक जोरान वारो आयलो आनी सपोज थंयचे कितें धूळ आयली जाल्यार इट शूड नॉट क्रॉस दॅट ट्रीज. So that one demand I think so ministran तांकां सांगचें. And secondly these winds which are going about 30 kilometers per hour needs to be monitored. आज 30 kilometersच्या वयर वतकूच it becomes it goes out of hand. So there should be a monitoring system. Or तुमी तांकां all who are inside, I think so they will not say no to any this thing. If we can control the pollution, they will not say no. सो एक मॉनिटरींग सिस्टम कित्याक 30 किलोमिटर्साचे वयर वचत सपोज दे हॅव टू स्टॉप देअर ऑपरेशन्स ऑर दे शूड टेक केअर. कॉन्स्टंट वॉटरिंग ऑफ वॉटर आमी हांगा उलयतात स्पिकर सर, बट देर इज नो कॉन्स्टंट मॉनिटरींग ऑफ these services. So if some monitoring system can be done, I think so we can reduce pollution, save our environment, save our future. And here to me speaker sir, here मागणी आमचे if you are whenever you are free तुम्ही येवचे, we can see all this Baina beach, we can see how to control these things before the dome structure and all comes inside. These I think so are natural barriers which act as a anti. So these to me instructions, strict instructions, म्हाका दिसता MPA whoever is operating in the port will have to give strict operations to plant maximum trees, long going trees, अशो spread न्ही long going, so that we can be saved of pollution. Thank you very much sir.
Michael Lobo. Speaker, sir, I rise to support today's demands listed in the order. Speaker, sir, आयचे डिमांड जे आहा ते as far as environment is concerned, जे environmentan सुरवात करता हांव आनी हो डिपार्टमेंट कोस्टल जे लोक रावता आमचे गोंयान तेंचे वयरसून स्टार्ट करता जे रायट फ्रॉम आरांबोल केरी अप टू काणकोण ह्या भागान विदीन 500 मिटर्स ऑफ द हायटायड लायन अशे आमचे गोंयकार रावता आनी तांकां वेरियस इश्यूज आनी प्रॉब्लम्स फेस करचे पडटा. स्पीकर सर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट म्हणटा पळय तो 1986 तेंच्यांनी गायडलायन्स फ्रेम केल्यो. एक गायडलायन्स म्हणून पयल्यो येयल्यो आनी CRZ नोटिफिकेशन जे आहा पयल्या फावटी केम इन टू एक्झिस्टन्स इन 1991. आनी आमचे ट्रेडिशनल इनहॅबिटंट्स ऑफ द कोस्ट, वेदर दे आर फिशरमॅन, टॉडीट, वेगवेगळे कॅनोकार, रांपोणकार, हे सगळे जे ट्रेडिशनल इनहॅबिटंट दर्यादेगेक रावपी सगळे सुरकार, हे सगळे भाशेन ना. CRZ म्हणजे कितें तें खबर ना, कांय ना खबर. स्पीकर सर, तेंची घरां आसलीं आदीसून, कोणा कडेन पयशे आसले तेणी व्हडलीं बांदलीं. वेरियस एमेंडमेंट्स केम टू CRZ नोटिफिकेशन ऑफ 1991, 2011 एमेंडमेंट, तेजे उपरांत आतां 19 एमेंडमेंट, वेरियस एमेंडमेंट्स. पूण म्हाका दिसता आमी खंय तरी फाटीं उरले गोंयकार आनी गोंयचे सभागृह फाटीं उरले. म्हणजे वी कूड नॉट कम विथ वन consensus to represent Goa in Delhi, to go and fight for our Goans who are staying in the traditional inhabitants, म्हणजे जे रावता 200 मिटरा भितर आनी 500 मिटरा भितर, हांकां रिलीफ दिवपा खातीर खंय तरी आमी फाटीं उरले. स्पीकर सर, आनी त्या खातीर वेरियस कोर्ट केसीस दे आर फायटींग, वेदर इट इज इन GCZMA, whether it is in court, whether it is in high court, whether it is in NGT, whether it is in Supreme Court. ह्यो वेरियस केसीस तेंचेर चालू आहा आनी तांकां एवरी डेटीक आदवोगाद काडचो पडटा, पयशे फारीक करचे पडटा. आतां हांव मिनिस्टराचे नोदरेक हाडूंक सोदता. आमी 2012 हिंगासर आमी भाशणां दीत आहा, आनी दे आर गोईंग इन डेफ इयर्स. स्पीकर सर, हांव कित्याक डेफ इयर्स म्हणटा, आमी सांगलेलें CZMP 2011 जो येता, विच वील एनेबल how to regulate the coast, तेजेर आमचे उतर एक जे येवंक जाल्ले पार्ट कमर्शियल म्हणजे जे रेजिडेन्शियल घर आहा आमचे ट्रेडिशनल इनहॅबिटेटांचे, तितून पार्ट कमर्शियल हें उतर येवपाकूच जाय आसलें 2011 नोटिफिकेशनाचेर, वीच गॉट नोटिफायड नाव. इट टूक अस 10 long years टू नोटिफाय. स्पीकर सर, 10 वर्सां लागलीं. आनी कित्याक लागलीं 10 वर्सां? वेरियस रिजन्स. पूण फायनली कोण जे आवाज कोत्ताले तांकां त्रास जावंक ना. स्पीकर सर, त्रास जाले विदीन 500 मिटर रावता ते लोकांक त्रास जाले. आनी ते लोकांक त्रास जाले कित्याक तुमी पार्ट कमर्शियल उतर हाडूंकूच ना तितून. आनी पार्ट कमर्शियल हाडूंक ना, पूण ते आतां 1970 CRZ स्पीकर सर 1991 CRZ येयला, तेजेकून पयलेसून हे बिझनस कोत्ता. तितून हिपी म्हणून येवन रावताले तेंच्या घरांनी, तितून तेंचो पसरो आसलो, तितून तेंचे सोऱ्याचें दुकान आसलें, काचो मारूंक लोक थिंगा वयताले. स्पीकर सर, बार आहले, तावेर्न आहले, तेजे आयज रेस्टॉरंट जाले, तेजे आयज आनी कितें खुबशे वस्तू जाले, गेस्ट हावस जाले, रूम स्टे अलोन गेस्ट हावस, भरपूर वस्तू जाल्यो. पूण आयज पासून आमी तांकां रिलीफ दिना. कोण तरी कंप्लेन करता, तुमचें ऑफिस तांकां नोटीस धाडटा, नोटीस फॉर सायट इन्स्पेक्शन, नोटीस शो कॉज नोटीस, तेजे उपरांत तुमी डिमॉलिशन धाडटा, तुमी वसा म्हणटा, गो टू NGT, ब्रिंग अ स्टे. काय ना. स्पीकर सर, कितें 8 दिसांनी तांकां काडटा, म्हणजे मॅक्सिमम 1-2 म्हयन्या भितर आमच्या लोकलांक डिमॉलिशन. हांव तुजे नोदरेक हाडूंक सोदता की कितलेशे, हांव भितरले भायले म्हणना, हे जे दुसरे स्टेटीनसून लोक हिंगा बिझनस करूंक येता तांकां तुमी 33% दिता FAR. तेणी कितले बांदला ते पळयल्ले आहा तुमी, आनी लोकलांक आमचे डिमॉलिशन. म्हाका म्हाजें काळीज दुखता म्हणून म्हाका आयज उलोवंक कशें दिसता. तूं मिनिस्टर आतां जाल्लो आहा, पूण तुजे पयलेसून जे हे जावन येयल्ले आहा सगळे नेल्सन जाय, म्हणजे काय ना, दोळे धापले, पूण तेंचे बिझनस चालूच आहा, आमच्या लोकलांक डिमॉलिशन. स्पीकर सर, हांव मिनिस्टरा कडेन मागता, मिनिस्टर जाणा वॉट इज द दुख्ख जे आहा आमचे गोंयकाराचे, ते तूं जाणा. आनी बारीक लोक, गरीब लोक, हे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे आहा तेंचे दूख तूं जाणा.
आनी ते तुजे कडेन परतून परतून येवन मेवत आहा तुज्या डिपार्टमेंटान येता तुका मेवता की आमकां खंय तरी तूं हितून एकोमोडेट कर म्हणून. आतां म्हाजो रिक्वेस्ट तुका इतलोच आहा 2019 तुजेच लिडरशिपाच्या अंडर एज अ मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट तुजेच लिडरशिपाच्या अंडर हे आतां दिल्ली वयतले CZMP 2019 ह्या नोटिफिकेशनाचेर ह्या ड्राफ्टान आमचे गोंयांतसून वचोंक जाय की पार्ट कमर्शियल उतर जे आमचे ट्रेडिशनल इनहॅबिटेटांक बिझनस करूंक जातले तेंचे एक्झिस्टींग प्रिमायसीस एक्झिस्टींग म्हणजे जे एक्झिस्टींग आहा पळय ते तितून तेणी धंदो करूंक जाता कसलोय तो धंदो आसूं येतो लिगल जो धंदो आहा जो तो तेंचो धंदो चालू आहा तो कंटिन्यू उरचो तितून कोर्टाचें हें काय लागोंक उपकारना तांकां. स्पीकर सर हांव उलयतां ट्रेडिशनल इनहॅबिटेटन्स जे स्पेशली फिशरमॅन आहा तेंच्यो खोपी आहा तुमी सर्वे केला तेंच्यो ज्यो बिचार खोपी आहा तेंचो सर्वे केला कोणा कडेन सर्वे ना. आमी फाटल्या दिसांनी सर्वे मागताले फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन आसले तेंचे कडेन ना. पण हांव कित्याक म्हणटा तुजे कडेन हांव कित्याक मागता कित्याक बिकॉज CRZ कम्स अंडर यू आनी तेंच्यो इतल्यो वर्साच्यो खोपी कोण तरी हायकोर्टान केस घालता आनी इलिगल कन्स्ट्रक्शन ऑन द बीच म्हणटा. अरे कन्स्ट्रक्शन म्हणजे कितें खोप ती खोपीन भितर कितें आहा कॅनो आहा आनी भितर हें आहा नेट आनी कॅनो आनी थोड्यो बोडयो आहा म्हणून तेका डिमॉलिशन काडटा ते खोपीक इलिगल कोण आतां केस घालता स्पीकर सर कोण तरी आवटसायड द स्टेट मनीस येवन हॉटेल बांदता तेच्या फाटल्यान आनी तो केस घालता प्रायवेट रेस्टॉरंट घालता आनी तो केस घालता तो म्हणटा फुडल्यान जी खोप आहा ही स्पीकर सर फिशरमॅन वर द फर्स्ट पीपल ऑन द कोस्ट आतां येयले सगळे बाकीचे लोक आनी तेंचे खातीर तूं हाट काड म्हणटा आनी आमचे तुमचे डिपार्टमेंटाचे एडवोकेट कित रावता की यो बाबा ट्रेडिशनल इनहॅबिटन्स म्हणजे आमचे फिशरमॅन नुस्तेकार जे दोर्यान वयता नुस्तें हाडटा धरून गरीब लोक हे हेंच्यो खोपी आनी हे आमी प्रोटेक्ट करूंक जाय. हांव